state of art and culture. I'm truly delighted to see such a wonderful gathering here today at our school ground, reflecting the spirit of unity, culture, and celebration. On this auspicious occasion, it is my privilege to extend our deepest respect and warm welcome to our esteemed guests. Kindly put your hands together for this brilliant performance. First prize, first prize. Nehal Shankar Belit. Also taking second prize at the state level. 30,000. Sujira Bamboli, she won second place in high jump. असताना खूप आनंद होता, कारण शिक्षक पालक भुरगे हाजे मदें जोश आसा आनी कालच रिजल्ट आयलो दोन दिसां पयलीं आनी 98% रिजल्ट घेवन एक खणखणीत आपली एक ख्याती म्हणजे शिक्षक म्हणून आमी कितें करता, पालक म्हणून आमची जबाबदारी ह्या सगळ्याची एक हारसो कसो आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी सगळे प्रयत्न केले, तुमकां यश मेळ्ळें म्हणून हांव म्हाजे वतीन जे आसा तुमी सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता, तुमचें अभिनंदन करता, भुरग्यांचें अभिनंदन करता, कारण 80 किंवा 80% पर्संटेज घेवप ही तशी कठीण काम नाही आहे, खूप संघर्षाचें काम आसा. त्यामुळे पालकांच्या विशयी शिक्षकांचें खरें अभिनंदन करता. मागीर आज आमी शिक्षणाचे वेगवेगळे कन्सेप्ट जे आसात त्या कन्सेप्टा आदारीत आमी वता की आमी मानून घेता की एखादो मनीस आसा न्ही शिक्षक शिकलो जाल्यारच तो तारतलो आनी आजच्या काळांत तर दर्जात्मक शिक्षण आसत तर तारतलो, म्हणजे नुसतें शिक्षण घेवन चलचें ना आमकां. त्यामुळे सगळ्यांचो भूमिका म्हणजे प्रायमरी टिचर, सेकंडरी टिचर, पालक आसतले, समाज आसतलो, शिक्षक आसतले, ह्या सगळ्यांची भूमिका तितलीच म्हत्वाची आसा. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान शिक्षण आसतलें, क्रीडा क्षेत्र आसतलें, सांस्कृतिक क्षेत्र आसतलें, ह्या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये की आमचे विद्यार्थी कशे तांचे कलागुणाचो विकास म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये जे गुण आसा ते विकसीत करपाच्या दृष्टिकोनाचे प्रयत्न करता. आमी वर्सभर जे आसा न्ही कितें ना कितें तरी स्पर्धा घेता आनी त्या स्पर्धाच्या माध्यमांतल्यान तांकां पयलें दुसरें बक्षीस दिता आनी कांय हांगा जरी बक्षीस मेळना की त्या प्रोसेसांत ते आसता. म्हाका दिसता कोण भुरगो केन्ना खंय पावतलो हें कोणें सांगपाक येना. म्हणजे एखाद्या वेळाचेर अशें आसता आज आमी शिकयता आनी मागीर केन्ना तरी आमकां एक विद्यार्थी मेळटा आनी तो कोण तरी डेप्टी कलेक्टर कोण तरी जाल्लो उरता आनी मागीर सहज आमी म्हणटा रे तो तितलो बरो हुशार नाशिल्लो म्हणून तो खूप लेट लक्षांत येता. पण त्यामुळे म्हणजे कोण खंय कितें जातलो ताची शाश्वती ना. आमच्या वयल्यान एग्जाम्पल दिता, केन्ना आमकां एक बक्षीस सुद्दां मेळनाशिल्लें. आज आमचे कडेन बक्षीस दवरपाक जागा नासता. आज हो कल्चरल प्रोग्राम आनीक म्हाका उगडास येता जेन्ना हांव स्कुलाक आशिल्लो आनी जेन्ना प्रोग्राम असले जाताले 5 प्रोग्राम जाल्यार म्हजो माय पाय म्हणटा बोटीर आसतालो, केन्ना आहा जाल्यार 3 बसताले. आज म्हाका दिसता नॉट इवन 20% पेरंट्स येयल्ले हिंगा. खंय गेलीं पेरंट्सां सगळीं? जेन्ना तुमी पेरंट्सां येताय, हांव मानता सगळे भुरगीं माय पाय कामां वयताय बीन पाट एक दीस भुरग्यां पासत काडप हें साक गरजेचें. आज शेंबरांतली 20 लोक म्हाका दिसता पेरंट्स दिसतेपणे. सो 200 हांवें जाल्यार म्हाका जाता 40 जाण आसतलीं.
भुरगीं पेरंट्सांक भुरग्यांक म्हणटी उमेद हाडपा जाय आनी जेन्ना भुरगीं फर्स्ट सेकंड थर्ड येता हे व्हडले आमकां एक भाग आनी जेन्ना तुमी ह्या वाठारांत आमगे चडशे 99% ST भाव आमगेले भुरगीं आहाय तुमी इतले त्रास कोण भुरग्यांक शिकयता आनी जेन्ना भुरगो 90-80% घेता फ्रॉम दीस एरिया हे व्हडले काम व्हडले आमकां शाबासकी दिवपाची. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.